दुसरो मुद्दा आतां PWDचो. आतां ह्या डिपार्टमेंटाचे निलेश बाब करप कितें? कारण आतां आमी परिस्थिती पयली, इलेक्शना पयलीं तो दामोर घालो, आतां तुमीच तो दामोर खरवडून काडटात. पयर तर आल्तिनाक थंय सगळ्यांचे बंगले आहात, थंय सगळे ऑफिसरांचे मंत्र्यांचे थंयच तुगे खरवडप चालू आशिल्लें. ही कितें परिस्थिती आतां? कितें करूं सांग तूं म्हाका म्हणटा कितें करूं सांगा हांव तुजे भाशेन तूंय फाल्यां बसूं शकता हांगा. हांव थंय बसूं शकना. तूं बसूं शकता. पत्रकार भाव आमचे म्हणजे लोक पळयताय बरे आनी फाल्यां तूं निवडूं शकता. 5 वर्सांनी पूण म्हाका हें सांग खरवडपाची कितें परिस्थिती? हांव थंय बसूं शकना कित्याक तितली एबिलिटी म्हाका ना. पूण म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की ज्यो गोश्टी जे तूं सांगता सारकें आसा. आय कॅनॉट डिनाय द फॅक्ट. करता न्ही. इट्स गोन टेक मी टायम. शी इज नॉट गोन टू हॅपन ओवरनायट. आणि PWD भितर आय हॅव जस्ट टेकन दिस इज माय 4th month आता. बट आय एम सॉरी टू से दॅट आय एम ट्रायंग टू इम्प्रूव द सिस्टम बट इट इज टेकिंग टायम ऑफ. म्हणजे म्हाका टायम लागता. आय थॉट वूड बी एन इजियर. इलेक्ट्रिसिटी हांवें खुबशें इम्प्रूव केल्लें. आतां PWD आय एम ट्रायंग टू डू. आय एम कॉन्फिडंट आय वील डू बट इट टेक मी टायम. आनी तूं सांगता पळय ह्यो गोश्टी म्हणजे पयलीं जाल्ल्यो. बरोबर. आय एम नॉट ब्लेमिंग यू फॉर दॅट. पयर म्हणजे कोण तरी खरडता म्हण कितें काडपा लायलें. आय टोल्ड द कॉन्ट्रॅक्टर आय हॅव सस्पेंडेड हिम. देर इज नो डावट अबाउट इट. बट ताका पेमेंट केल्लो. सो आय तेजे पेमेंट रिकवरी करपाक आनी गोवोरमेंटाक त्रास म्हूण आय मेड सीन दॅट द सेम कॉन्ट्रॅक्टर खरडून पोतून घातले. वॉट एल्स टू डू? आतां हेजे फुडें आतां कितें आसा तें सिस्टम करता मरे. निलेश बाब पण तुमी फक्त कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लेम करतात. तागेलें तें काम सर्टिफाय करपी ऑफिसर तेच आसात न्ही तुमचे मरे. अरे ते सांगता न्हू रायट्स आसा आनी खूब गोश्टी आसा. हय. सो ताका लागून सिस्टमा भितरशी रायट्साचो एग्रीमेंट आमचो म्हाका दिसता डिसेंबरान काबार जाता. सो आय एम टेकिंग ऑफ डुईंग सम अदर एजन्सी दिस टायम. I want to see because there are selective agencies given by the central government who can do the third-party inspection. Yes. They are supposed to do third-party inspection. Right. If I start doing and all that fatle given goslo ne, it is not going to change. So I am going to keep not only one third-party inspector, but I am going to keep 2-3 if they are interested in working in Goa, and let them do because we are paying them a lot of money. 1% of the work, whatever value is there towards their inspection, and they are using our own laboratories. I didn't know all these things. It is going to take me time. RITES has to independently function, has to give independently, not using our officers. So, lot of modification. But since it is now, I cannot change right now. December and Kabar Atta, so I am making the process new. In bringing in new, different agencies and a different framework of how they will act on the quality of work. See, आता दोन भाशेचे 50 लाखाचे वयर जर काम आसा ते रायट्स पळयता. 50 लाखाच्या सकयल जाल्यार म्हजे आसा ते आमची लॅबोरेटरी पळयता. सो आमची लॅबोरेटरी पळयता म्हणून आमचे स्टाफ आसा. तुकाय खबर हांवें स्टेटमेंट केल्लो आसा. सो एवरीथींग इज हॅपनिंग टुगेदर. सो आय एम थिंकिंग शॉर्ट स्टाफ म्हणजे प्रकरण आहा पळय ताजेर म्हाका सांग. कारण तूं म्हणटा की सगळे जाण म्हणटा आमी इतले सगळे मनीस सरकारान भरून दवरल्यात की तुगेले गोंय केदें आनी आमगेले सरकारी कर्मचाऱ्यांची स्ट्रेंथ कितें. ताजे शिवाय तुमी इलेक्शना पयल्यान जर ते भर भरल्यात तरी आसतना तूं म्हणटा आपल्या कडेन स्टाफ ना म्हणून. No, technical. See, there are 2 types of staff. That's right. I want exactly that point. Yeah. Technical staff. Technically, JE level ache. Je AE, SE message आता. आता तुझे सांगता पळय. I never said about non-technical staff. Technical, non-technical staff तुका खबर. तू आता स्टेटमेंट केलं त्याचे नाव उलयना हांव. पण प्रत्येक गजाल म्हाका उलयना म्हणून सांगता. तू उलयला ना त्याच्या आतां रिपीट तुजो टायम कित्याक वेस्ट करपाक. म्हणजे आता टेक्निकल जे मनीस जाय जे अल्टिमेटली आर अकाउंटेबल पीपल लायक JE, AE. आता म्हज्या पळय परिस्थिती अशी आहा की PC सोडून एक रेग्युलर PC म्हजो आसा PWD. म्हजे CE 5 पोस्टां तितल्या एकूय रेग्युलर CE ना. SC होल्डिंग CE. आज म्हजे कडेन SC 16 पोस्ट आसा तितले 4 जाण आसा दॅट इज E होल्डिंग SC. मग असो सिस्टम कशें काम करप एक गोष्ट जाली. आतां फुडें आतां हे रिटायर जाता 1-2 वर्सांनी म्हाका प्रोमोट करपाक SC करपाक मनीस ना. So this is how I have inherited. This has what electricity मातशें जाग्यार घातलेलें हांवें. आतां हे पयलीं घालता. See, your accountability comes when somebody is at that position. Yeah. So I have to rather staff sort म्हणटा पळय it is all technical people, non-technical मनीस. एक गजाल कळ्ळी तुगे उत्तरांतल्यान. तूं आतां म्हाका कांयच सांगना असो हांवूच तातूंतल्यान अर्थ काडटा. ना काडनाका. तुका कळ्ळें. तूं लोकांकूय कळटा हांव कितें म्हणटा. हय. कारण अशें आहा की टॅक्निकल मनशाक डिग्री लागता, हें लागता, तें लागता, तें कळपी मनीसच घेवचो पडटा. नॉन टॅक्निकल स्टाफाक तुमी इलेक्शना पयलीं घेतल्यात. हांव काय घेवना म्हणटा. जे आसा पळय ते आसा तें आसता. पण एक गजाल तुमकां एक लक्ष आयला की लायटीच्या बाबतींत अशें जाता की लायट जर 5 मिनटां खातीर गेली की आमचेर कलकल येता. पण रस्त्यार भायर सरतकीर एक 5 वॉटहोल जर दिसले जाल्यार आमी ताका कट मारून सायड मारून कशें तरी मातशें घालून वतात. कलकल येना.
ताका लागून लायटीच्या बाबतीत गजाली फास्ट वतात आणि PWDच्या बाबतीत त्यो तुगेल्यो गचके खायत वतात अशी बी गजाल आहा. ना जातले कारण मिनिस्टर तूच दोन्ही कडेन थंय तूं बऱ्याच जाग्यार घाल्ले हांगा तूं म्हणटा तूं शिकता म्हणटा. ना शिकना न्ही हांवें लोकांक तुमचे मार्फत हांवें प्रॉमिस केला आतांय प्रॉमिस करता की थिंग्स वील चेंज बिफोर द नेक्स्ट मॉन्सून्स. ओके. नेक्स्ट मॉन्सून्स इट विल बी डिफरंट प्रोवायडेड ताका क्वेश्चन आसा शी अल्टिमेटली म्हाज्या असेंब्लीन जेन्ना बजेट पास जाता पळय इट हॅज टू बी गिवन टू द मिनिस्टर बरोबर. अँड विदीन दॅट बजेट यू हॅव टू प्लॅन. आतां तितू फायनान्सांतले मनीस म्हाजे भितर येता म्हणजे फायनान्साचे डिपार्टमेंटाचे JDA जॉयंट डायरेक्टर अकाउंट्स आनी तेजे एंटायर स्टाफ म्हाजे PWD आसा. सो वॉट एवर रोल दे हॅव टू डू एज फायनान्स दे आर डुईंग एट दॅट परतून ते वयर वचप. सो आय हॅव टोल्ड CM दॅट CM has simplified some little thing 15 लाखाचे 25 लाख केले आणि किती फायनान्शियल पॉवर दिला but not the entire thing. When a budget is given, when a legislator passes a budget to a particular department, the entire budget has to be given to that department to spend, and if all these things happen that way, and CM intends to do it, I'm sure. The ease of doing business सरकारा भितरल्यान पयलीं सुरू जावपाक जाय. Administratively and financially जेन्ना accountability येता पळय then things will go in a different direction, and I can, based on that only I can make a assurance that before the next monsoon we will find a lot of changes, and I hope that whatever potholes stories were there in the past will not happen in the future. But yes, potholes जातले. I cannot say potholes जावचे ना कित्याक आतां आमच्या सिस्टमा भितर 3 भशेन potholes जाता. एक बिकॉज ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क, एक खड्डे मारता कित्याक ते पायपलायन पोंदाक आसा. सरकारच मारता. अरे मारता पण पायपलायन तशी आसा न्ही. रस्तो वाडयलो पायपलायन तेच जाग्यार आसा 2 मीटर भितर रस्तो फोडपाक पोटोल तो घालून पडलो ते फुट्टा मान्य करता पण एक आज डांबर घालो आनी 15 दिसांनी येवन तो रस्तो फोडलो अशें मात करनाकात. ना तेका लागून सिस्टम करपा न्ही बस कितें आसा पळय घर बांदतना म्हाका सांगून बांदना. हांवें परतून तुका सांगता जी हेल्थ एक्ट पळय जेन्ना केल्लो पळय तो एक्ट आतां CMन पयर आमी डिस्कस केला. CM हेज सेड दॅट ही वील लूक इनटू इट आनी खंय तरी करतलो. आय एम नॉट अगेन्स्ट एनी एक्ट पण I will tell you the modality of that act. You make an application and within an application the officer is duty bound to give him an electrical connection and water connection within so many hours of time. So in the कितें पळयता there is no planning. घरा खंय बांदून जाता and then you put on the health act. So I think the purpose of the act for a particular time was there. Now it should be kept in abeyance. Then only things will fall in place. तुम्ही म्हणतात फुडल्या पावसाच्या पयलीं परिस्थिती जाग्यार घालता. हांव प्रयत्न करता म्हजो फूल एफर्ट आसतलो and I will do it and I will try to do it. पळय आमची साद्योच अपेक्षा असतात. एक लायट सारकी आसची, उदक सारकें आसची, रस्तो सारको आसता. ताच्या की म्हाका दिसता आनी गोंयकारांची अशी व्हडली कितें तुमी आकाश पाताळ एक करपाक काय अपेक्षा ना. ते तरी करा न्ही. अरे बस हांव सांगता तुवें कितें सांगपाय. बरोबर. गव्हर्मेंट जो आसता जर लायट उदक रस्ते 3 तरी पयलीं जाय. 3 वस्तू जर एज्युकेशन आनी हेल्थ ना ते म्हणटा ओके सेकंड हय ते ओके पण इनिशियली लायट उदक आनी रस्ते हे जर गोष्टी जर सारखे ना जाल्यार आमकां न्ही तोंड ना. आय एम व्हेरी फ्रँक टू यू बट व्हॉट आय एम ट्रायंग टू से हें करपाक सी वी हॅव ऑल्सो आवर शॉर्ट कमिंग्स. कितें आसता पळय आतां रस्त्या मदीं जे रस्ते आशिल्ले जे एक्वायर करून दवरलेले आनी आमी करना आनी जशे फॉरेन कंट्रीन सेपरेट पाथवे फॉर युटिलिटी आसा इज डिफरंट. आतां हांवें तुका सांगलां पॉट होल्स ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क करेक्ट दॅट आय विल 100% टेक केअर. बट जरी तरी आय कॅन टायटन द सिस्टम इन सच अ वे दॅट नो परमिशन विल गिवन टू डिग. सो बट आय डोंट नो हू इज बिल्डिंग अ हाऊस वेअर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सगळ्यो गोष्टी सारक्यो जाग्यार घालपाक जाय. इट मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिवली पुट इन टू सिस्टम. सगळे कळपी थोडेच मंत्री आहात तातूंतलो तूं एक. सो तुजे कडच्यान अपेक्षा आसा. करता हांव ट्राय करता बस.